आयची सुवार्ता जेजूचे नेराचे वापारींत सुरू जावन जेजून सुदिवच्या तेच वापारीच्या अर्थ विवरणान सोमता. हांचे मोदे जेजूच्यो थोड्यो अपुरबायाच्यो वापारी आटापल्यात. नेराचे वापारींत नेर वमचें काम दुस्मानाचे मुळांतर ताच्या अर्थविवरणांत नेर वमतलो दुस्मान देवसार म्हणून जेजून सुस्पश्ट केला. वापारींत बरें बी वमतलो धनी म्हणजे तिच्या अर्थविवरणाप्रमाणे बरें बी वमतलो मनशापूत. नेराचे वापारींत गोव आनी नेर दोन्ही सांगाता वाडता वा वाडूंक सोडला. सासवाच्या बियाचे वापारींत झाड वाडता. तेच परी खमीराचे वापारींत पीठ फुगता वा तें वाडता. हरेक कडेन वाडावळ प्रमुख जाता आनी वाडावळ सर्गीराजाचे प्रमुख लक्षण जाता. बऱ्या सांगाता वायटाची वाडावळी जाता ते विशेष, पूण नेराची वा वायटाची वाडावळ वा दुस्मानाचें काम वा देवचाराचें काम धन्याक वा मनशापुताक कळीत ना म्हणून न्हय, सगळें ताचे दिश्टींत आसा. बऱ्यांक वा नितीवंतांक सर्गीराजांत परजळ अशें सुर्या परी परजळ अशें करूंक आनी कोट्यांक उज्यांत लासूंक ताणेंच येवजिलां. जेजूची भास मात्र पोरण्या सोल्ल्याच्या प्रवाद्यांची म्हणलें विसरूं नये. शीद उतरांनी प्रवादी संदेश आयकूंक इन्कार केल्ल्यांक प्रवाद्यांनी वापारींनी संदेश दिलो. जेजूचो संदेश ही प्रवादी स्वरूप असो म्हणलें जेजू स्पश्ट करता आनी कान आसले आयका म्हणल्या उतरांनी इजायाचींत उतरां निशेतात. जेजूचो संदेश भोव तीक्ष्ण आनी संपूर्ण चित दिजे जाल्लो प्रवादीय संदेश म्हणलें सुवार्तेंत दामून सांगलेलें वाचप्यांक आनी आयकोप्यांक आमकां जळकण आसतना वचना.